इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत सुरू जाल्यार आज लागीं 15 वर्सां जालीं. 2004 सर्गेस्त मुखेलमंत्री भुवनेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी गोंयांत इफी हाडली आनी त्या उपरांत सतत 15 वर्सां इफी गोंयांत चलता. आनी ह्या वर्सा पुराय इफीचो हो 50वो एपिसोड आसा इफीचो आनी ताका लागून कितें तरी खाशेली अशी इफी ह्या वर्सा जावपाची आसा. आनी ताका लागून आज आमी मेळटा एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे वायस चेअरमॅन भुवनेस्त सुभाष फळदेसाय. सुभाष बाब, आतां म्हटलां तशें की 2004 इफी जाली स्टार्ट आनी 2019 म्हणल्यार 15 वर्सां इफीक जाली आनी 50वी इफी आता पुराय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 50वें अशें म्हणटा. म्हणटकीच ह्या वर्साचें आयोजन कशें कितें आसतलें, कितें खाशेलें आयोजन तुमी करपाचो विचार बी केला काय म्हणटा? ह्या वर्साक इफी हो 50वो एपिसोड म्हणजे स्वर्ण महोत्सवी आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता गोवा सरकार म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक मोठी जबाबदारी म्हजेर दिली आणि गेले ते 3 महिने पयलीं म्हजो अपॉइंटमेंट एज वायस चेअरपर्सन ऑफ ESG म्हणून केलो आणि तेन्नाच्यान म्हाका दिसता की आमी जे एफर्ट्स घाल्ले आसात जाणे करून इफी हो एक सुंदर जावचो, एक स्मरणीय जावचो, मोस्ट मेमोरेबल जावचो आणि एक क्वॉलिटी इफी जावचो आणि ताचो गोंयकारांकय लाभ जावचो. एंटरटेनमेंट सोसायटी म्हणा किंवा फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपाक म्हणा किंवा टुरिझम डेस्टिनेशन जावपाक किंवा इव्हेंट डेस्टिनेशन म्हणून प्रूव्ह जावपा खातीर एक बरी संदी आमकां येवपाक शकता. हो 50वो एपिसोड जाल्ले कारणान खुबशे म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रींतले दिग्गज कलाकार, आर्टिस्ट, प्रोड्युसर्स, फिल्म मेकर्स सगळे गोंयांत येतले. आयज आमकां माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे इनॉग्रल जे जातले ओपनिंग सॅरेमनी अमिताभ बच्चन येतले, बाकीचे खुबशे बरे महनीय असे एक्टर्स येतले आणि तांचो सगळो साज किंवा तांचे सगळे हॉस्पिटॅलिटी आणि बाकीच्यो ज्यो योजना आसात तांकां कसलेच डिस्कम्फर्ट जावचे ना हाची काळजी घेवपाची आमचेर जबाबदारी आसा. त्याच बरोबर 50वो इफी जाल्लो आणि हो गोंयकारां खातीर खाशेलो आसपाक जाय, अशें आसपाक जायना की हो इफी हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आणि तो फक्त फिल्म कलाकारां खातीर, आर्टिस्टां खातीरूच मर्यादीत सादचो अशें न्हय. गोवा सरकारी हाचेर खुबसो एक्सपेंडिचर करता आणि ताचो गोंयाकय फिल्म कल्चराक लाभ जावचोच, पूण सामान्यांतल्या सामान्य नागरिकाक ताचो कितें तरी आपलो इफी आणि ताचें पार्टिसिपेशन जावपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी तयारी केल्ली आसा. आतां पयली इफी जेन्ना जालो 2004 तेन्ना एक अशें वातावरण क्रिएट जाल्लें की पुराय गोंयान एक इफी जाता हें वातावरण क्रिएट जाल्लें आणि लागीं सगळ्याच गोंयकारांनी त्या वेळार त्यांचा सहभाग इफीन जाल्लो. जरी मेन जी फंक्शन्स असली किंवा मेन सेशन्स जी असली तातूंत भितर भाग घेवपाक सगळे लोक खंयचे पुराय भारतांतले आणि भारता भायले इंटरनॅशनल लोक आयिल्ले, पण थळव्या लोकां खातीर मुद्दाम सगळे सजावट जाल्ली, सगळ्यो फुटपाथी सजलेल्यो, वेगवेगळी दुकानां असलीं, सगळ्या लोकांनी येवन थंयसर सांज वेळाचेर त्या गोष्टीचो आनंद घेतलो. अशें कितें ह्या वर्सा आसतलें? डेफिनेटली ह्या वर्साक हे सगळे आसतलेच. ताचे शिवाय आमी कितें केल्लें आसा, गोंयान भितर आशिल्लीं सगळीं रवींद्र भवनां किंवा सरकारी जे थिएटर्स आसतलीं, सभागृह आसतलीं, त्या सगळ्या सभागृहांनी ओपनिंग सॅरेमनी आणि क्लोजिंग सॅरेमनी लायव्ह दाखोवपाचें. म्हणजे जे कोणाक हांगा येवप शक्य जायना कांय कारणाक लागून आपल्या विभागां भितर वचून त्या सभागृहांनी ओपनिंग क्लोजिंग लायव्ह टेलिकास्ट तांकां पळोवपाक मेळपाची हे केल्ली आसा. ताचे भायर आमी दर दिसाक प्रत्येक थिएटरांनी म्हणजेच आमचे रवींद्र भवनांनी गोंयच्या सगळ्या तातूंत प्रत्येक दिसाक फिल्म स्क्रिनींग हे आसतलें आणि बरी सिलेक्टेड फिल्म्स ही सगळ्यांच्या आवडीची आसात ही तशी जातलीच. हो एक मोठो हे जाल्ले कारणान तुम्ही सांगतात तशें आमकां पुराय पणजी सिटी ही सुशोभीत जातली, ब्युटिफिकेशन जातलें. ताच्या बरोबरच एक क्रिएटिव्ह आर्ट आमी पयलेच फावटी एक प्रयत्न केल्लो आसा आणि गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स हांचे सादारण 200 भुरगे आपले क्रिएटिव्ह मायंड घालतात. गेले ते म्हयनोभर ताची तयारी चालली आसा आणि आयज जर तुमी ESG ते कला अकादमी हो सगळो परिसर तांचे कडेन गेल्लो आसा आणि सुंदर अशी कलाकृती हे भुरगे जे इन फ्युचर फिल्म इंडस्ट्रीक मोस्ट ऑफ देम म्हणजे येतले एक
कलाकार म्हणून येतले, एक फोटोग्राफर म्हणून येतले, शूटिंग असले किंवा एनिमेशन स्टुडंट्स, तांकां एक्सपोजर मेळपा खातीर ही कलाकृती निर्माण जातली, हें एक वैशिश्ट आसतलें. ताचे शिवाय चिल्ड्रन पार्क म्हणटा तातूंत भितर भुरग्यां खातीर फिल्मां स्क्रीन जातलीच, पूण एम्युजमेंट पार्क आनी एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल आनी तांचें इंटरेक्शन विथ हें जातलें. ताचे भायर जनरल पब्लिका खातीर चिल्ड्रन्स पार्क तुम्ही म्हणटा पळय तो म्हणजे महावीर उद्याना भितरच जातलें आनी तातूंत भितर एम्युजमेंट पार्क येतलो आनी ताचे भायर जे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भुरग्यां खातीर आसतले ताका तेकून दुसरे वटच्यान एक आमचे आर्ट पार्क म्हणून आसा, हातूंत भितर युथा खातीर फिल्म स्क्रीन जातलीच, पण डेली एंटरटेनमेंट फ्युजन किंवा बाकीचे जे कलाकारांक हाडून बरे नामनेचे कलाकार येवन ती परफॉर्म करतले आनी तांकां एंटरटेन करपा खातीर ती फूड कोर्ट आसतले किंवा बाकीचे जे स्टॉल्स आसतले, म्हणजे पुराय तयारी केल्ली आसा. दुसरो एक युनिक असो एक्सपेरिमेंट आमी केल्लो आसा. इन फ्युचर इट वील गेट अ फेम, म्हणजे तो स्टेट पॅव्हेलियन म्हणून प्रत्येक स्टेटी खातीर पॅव्हेलियन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक सुंदर असो कांपालाचेर आमी पॅव्हेलियन केल्लो आसा, बरो डिझायन केल्लो आसा, व्हेरी डेकोरेटिव्ह अँड तातूंत फुल ऑफ एंटरटेनमेंट आसतलेच. आनी प्रत्येक स्टेटीच्या खातीर इफ दे ऑप्ट फॉर आमी तांकां हे केल्ले आसात, स्टॉल्स केल्ले आसात, वेर दे कॅन एक्झिबीट तांचे टुरिझम मटेरियल आसा किंवा तांचे कल्चरल मटेरियल किंवा फिल्म इंडस्ट्री भितर ते कितले फुडें आसात हे सगळे एक्झिबीट करपा खातीर तांकां जागे दिल्ले आसात. आनी हातूंत भितर आमचे जे नॅशनल अँड इंटरनॅशनल कलाकार आसात ही एक पर्वणीच जातली की खंयचे स्टेटी भितर फिल्म कल्चर डेव्हलप कितलो आसा आनी आमी शुटिंगा खातीर किंवा पिक्चर करपा खातीर तांची मदत कितली घेवपाक शकता हाचे सगळे एक्झिबिशन जातले आनी सुंदर रित्या ते केल्ले आसा. प्लस आमचे मास्टर क्लासीस जातल्यो, त्या मास्टर क्लासीसां भितर गोंयचे उभरते कलाकारां खातीर मार्गदर्शन जावपा खातीर कितें तरी जातलें. पयलेच फावटी आमी एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा आनी तांकां गोंयकारांक नदरे मुखार गोंयचे जे बडिंग टॅलेंटेड क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट आसात तांकां खंय तरी स्कोप मेळचो म्हणून एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा. ताचो थीम आसा तो 23rd मॉर्निंग 9 आमी थीम दितले आनी विदीन 72 hours दे हॅव टू प्रोड्यूस इट अँड तांच्या कॉम्पिटिशना खातीर 20 अवॉर्ड दवरिल्ले आसा गोंयचे खातीर आनी 10 अवॉर्ड आमी नॅशनल लेवलाचेर दवरिल्ले आसा. म्हणजे हाचो अर्थ कितें की गोंयचे जे कलाकार आसा तांकां एक स्फूर्ती मेळटली, प्रेरणा मेळटली. आनी म्हाका तुमकां सांगपाक आतां पर्यंत आमकां ज्यो एंट्रीज आयिल्ल्यो आसात गोंयच्या वटच्यान 70च्या वयर आनी नॅशनल लेवलाचेर 200च्यानी वयर, म्हणजे इतके हे फिल्म मेकर्स आसात ते गोंयच्या काना कोपऱ्यान वचून बरे बरे शूटिंग प्लेसीस करतले. तांचे स्क्रिनींग जाता तेन्ना इंटरनॅशनल लेवला वेले आनी नॅशनल लेवला वेले लोक पळयतले आनी फिल्म मेकर्स पळयतले की गोंय हे इतलें सुंदर आसा टुरिझमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी फिल्म करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान. गोंयची लोकेशन्स आसा ती आयडेंटिफाय जातली, अनआयडेंटिफाय लोकेशन्स आयडेंटिफाय जातली, रिकॉग्निशन मेळटले. त्या दृश्टिकोनांतल्यान येणाऱ्या काळ्या भितर आमकां गोंयची फिल्म इंडस्ट्री वाडटली. आता एक महत्वाचो प्रश्न आसा असो की गोंयान इफी स्टार्ट जाली 2004 आनी तेन्नाच थारलें की गोंय हें परमनंट व्हेन्यू आसतलें आनी आज 15 वर्सां जालीं थंयच गोंयानच इफी जाता. आनी मध्यंतरी असो एक प्रश्न उबो जालो आनी चर्चा जाली खूब त्या प्रश्नाचेर की परमनंट व्हेन्यू गोंयान जातलो आनी खंय तरी जागाय बी अशी हे जाली, नोटिफाय जाल्ली, आयडेंटिफाय जाल्ली की ह्या जागेचेर एकाच जाग्यार पुराय इफी जावची, सगळी स्क्रिनिंग्स जावची, थंय थिएटरां आसतलीं, थंय एकोमोडेशन आसतलें फॉर ऑल द डेलिगेट्स हू वूड कम डावन टू गोवा फ्रॉम अब्रॉड अँड इंडिया. हाच्या विशीं कितें विचार जाला? ओके, हाचे बद्दल म्हाका नव्यानच घेतली कारणान माय प्रायोरिटी वॉज इफी 2019 कळ्ळें न्ही. पूण तरी आसतना आमी जेन्ना हांव आयलो तेन्नाच एक डिसिजन जालें की एडीसी कडेन हो प्रोजेक्ट दिल्लो हे करपा खातीर, कळ्ळें न्ही. हे सगळी जी मांडावळ करपाक जाय, इट इज अ बीग प्रोजेक्ट ओवर 2000 crores. इट इज नॉट अ स्मॉल सम आनी ते शिवज दृश्य आसा आनी ते म्हाका दिसता की ईडीसीन काडले आनी परत एक फावटी एंटरटेनमेंट सोसायटी कडेन दिल्ले आसा. आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ह्या टीम वर्क जाल्ले कारणान हांव व्हायस चेअरमॅन आसा, ते चेअरमॅन आसा, हे पुराय करपाचें ध्येय आमी बाळगून आसात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान
इफी जाले उपरांत हाचेर काम सुरू जातलें सुरू जातलें. काय, आनी प्राथमीक लेवलाचेर म्हाका दिसना की 1 म्हयन्या पयलींच हे डिसिजन जाल्लें आसा की ESG विल हँडल दीस प्रोजेक्ट. अँड ह्या प्रोजेक्टा भितर आमी जशे बरी बरी फिल्म हे आसात, सिटीज आसात, ती सिटी डेव्हलप जावपाक जाय. एक बरो इव्हेंट मॅनेजमेंट प्लेस ज्या जाग्यार अकोमोडेशन, हॉस्पिटॅलिटी, शूटिंग प्लेसीस, दी थिएटर्स आसात, जे कितें लागता फिल्म इंडस्ट्रीक एक फावटी आयल्या नंतर खुबशे फिल्म थंयच कंप्लीट जावपा सारक्यो सुविधा हातून भितर जातल्यो. कदाचित तुमकां खबर आसतलें की नॅशनलीच न्हय तर इंटरनॅशनली नोन अशी एकच फिल्म सिटी आमच्या हिंदुस्थानात आसा, ती म्हळ्यार हैदराबादची रामोजी फिल्म सिटी. तशी फिल्म सिटी आनी संवसारान खंयसर दिसना. म्हणजे आमी अशें धरुया की रामोजी फिल्म सिटीक कॉम्पीट करपी सारकी गोंयान आमची जर हो व्हेन्यू जायत इफीचो, जंय फिल्मांय शूट जातली, एकाच जाग्यार तुम्ही म्हणटा तशें एक फिल्मां कंप्लीट करूंक मेळटली, असो जर व्हेन्यू जालो जाल्यार ताचे सारकी आनी दुसरी गोष्ट ना. आतां कितें जालें की जेन्ना इफी गोंयांत आयल्या उपरांत एक हे क्रिएट जालें, हायप जालो, एक वेव क्रिएट जाली आनी आमचे खुबशे गोंयचे कलाकार आनी गोंयचे प्रोड्युसर, फिल्म प्रोड्युसर्स धाकले आसले, ते उबे रावले आनी तांच्यांनी शॉर्ट फिल्म्स केली. एक प्रकारचे फिल्मी कल्चर गोंयान तयार जावपा खातीर ह्या इफीचो हातभार लागलो. कित्याक ताच्या पयलीं फक्त नाटकां गोंयान खूब जातालीं, पिक्चरां जायनासलीं. अशें आतांच्या बोटार मोजपा की आमी कोंकणी पिक्चरां पळयत जाल्यार भुंयरांतलो मनीस, आमचें नशीब, सुखाचें सोपन, ही फिल्मां तेन्ना पयलीं जाल्लीं. पण आतां इफी उपरांत सगळेच उबे रावले आनी तांच्यांनी शॉर्ट फिल्म्स खूब केली, फीचर फिल्म्स केली. ह्या नदरेन एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आमच्या गोंयच्या फिल्म प्रोड्युसरा खातीर कितें करूंक सोदता, कितें करपाचो विचार आसा आनी ठरयला जाल्यार कितें करूंक सोदता? ना, तुम्ही सांगता ते बरोबर आसा. एक तुम्ही म्हणले की हे फिल्म डेस्टिनेशन जाले जर जाय जाल्यार गोंयच्या कलाकारांक खूप वाव आसतालो. आमी पयले जर जायत आयज आमचो परमनंट डेस्टिनेशन गोंय जाल्लें आसा. आमकां नॅचरली दिस इज अ इव्हेंट मॅनेजमेंट, म्हणजे गोंयचें नाव घेतलें त्या बरोबर नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवला वेले वूड प्रिफर टू कम डावन टू गोवा. वी हॅव अ नॅशनल ब्लेसिंग. लायक रामोजी आसा ते आर्टिफिशियल जातले. हांगा जर आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तयार केलो जाल्यार डेफिनेटली आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट पीपल विल प्रिफर गोवा बिकॉज इट इज नॅचरली ब्लेस्ड. आणि आयले नंतर इनडोर शूटिंग आसा आणि आउटडोरय तुका मेळटा आनी खंय वचपाक जाय. सो द फुल फिल्म कॅन गेट आय मीन क्युरेटेड आणि तयार जावपाक हांगा वाव आसा. दुसरे हे जे आमचे लोकल बडिंग टॅलंटेड आर्टिस्ट आसा, हे सगळे गोंयान भितर तांकां नवे नवे टॅक्नॉलॉजीचे हे येतली. जेन्ना हे सगळे आसा नॅशनल लेवला वयले, इंटरनॅशनल लेवला वयले इक्विपमेंट्स येतले, ताची वळख जातली, कशें शूटिंग हे करतात, तातूंतल्यान क्वालिटी फिल्म्स तयार जातली आणि आमचे आर्टिस्ट कॉम्पीट करपाक लागतले नॅशनल लेवला वयल्या आर्टिस्टां बरोबर. नॉट ओन्ली आमी आर्टिस्ट म्हणटना फक्त एक्टरच न्हय, बाकीच्यो ज्यो सायडलायन बॅकग्राऊंड मोडाचेर ज्यो ऍक्टिव्हिटीज जातात तेय कलाकार बरे तरेन काम करपाक लागतले. आनी ही गोष्ट अत्यंत म्हत्वाची. आमी पयले जर जायत गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात ते मुंबय सारख्या बॉलिवूडान वचून खुबशे पयलीं आमी जे परमनंट डेस्टिनेशन आयज म्हणटा, आय फील परमनंट डेस्टिनेशन जावपा सारखे वी डिजर्व इट. बिकॉज खुबशे मोठे मोठे कलाकार जे आसात ते भायर वचून फेमस जाल्ले आसा बिकॉज देर वर नो रिसोर्सीस. विथ लिमिटेड रिसोर्सीस, विथ देअर टॅलंट, क्रिएटिव्हिटी, ते गोंयच्यान मातशे डिस्कनेक्ट जातकच खूप शायनिंग जाल्ले आसात. आणि आयज हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमकां आसा डेफिनेटली गोवा विल प्रूव द बेस्ट इव्हेंट मॅनेजमेंट, बेस्ट फिल्म सिटी म्हणून जावपाक शक्यता. हय, माझो प्रश्न असो आसलो की ESG आमच्या गोंयच्या प्रोड्युसरा खातीर पिक्चरां तयार करपा खातीर आमची एक स्कीम आसा पळय न्ही, फिल्म फायनान्स स्कीम, ती आमी कितें तरी करून मॉडिफाय करपाक जाय आणि जाणे करून ताचो लाव आमच्या बारीकांतले, कारण गोंयान भितर फिल्म केले नंतर ते चलोवप कशें आनी ते रिकवर कशें करप हो एक मोठो प्रश्न आसा. बिकॉज ऑफ आमची लिमिटेशन्स काय आसा, लोकसंख्या कमी आसा, कोंकणी स्पिकींग कमी आसात आणि ते मार्केट जायना आणि त्या लेवलाचेर इन्व्हेस्टमेंट करप आमकां शक्य ना, कारण इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न्स येनात. मोठे इक्विपमेंट्स घेवन टेक्नॉलॉजी यूज करून आणि ते स्टंट करपाचे आणि खर्च करपाचो परवडना. त्या दृष्टिकोनांतल्यान नवे टेक्नॉलॉजी वापरून जर आमी टायटलिंग जावं बाकीचे हे आस्पाव घेवन जर केले जर जाय रिकवर जातले. आमी
कितें केलां पयलींच हांव जाले त्या बरोबर एक मिटींग घेतिल्लें हांवें की जे फिल्म प्रोड्युसर मेकर्स एक्टर्स आसात तांचे कडच्यान आमी सजेशन घेतिल्ले आसात सगळ्याक एका बरोबर एक प्लॅटफॉर्माचेर आफयले आनी हो पयल्याच फावटी प्रयत्न जाल्लो आसा की आमी तातूंतल्यान तज्ञ न्ही तज्ञ कोणी आसयना प्रत्येकाच्या क्रिएटिव्ह मायंडांतल्यान जी एक सिंगल गोष्ट आसा ताका मूर्त स्वरूप कशें दिवपाचें आनी तातूंतल्यान बरें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें करपाचें ह्या दृश्टींतल्यान ESG म्हणटा ते फक्त इफी पुरते मर्यादित न दवरता ESGचो वापर हो 365 नॉट जस्ट फॉर 10 days. ESG इज वन ऑफ द इव्हेंट हे म्हाका प्रूव्ह करपाक जाय मे बी इट इज द बिगेस्ट इव्हेंट तो इव्हेंट जाल्या उपरांत आमकां वुमन फिल्म फेस्टिवल करपाक जाय आमकां सायन्स फिल्म फेस्टिवल करपाक जाय आमकां युरोपियन जावं पुर्तुगीज किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात गोवा फिल्म फेस्टिवल अशे अनेक फेस्टिवल आमकां करपाची संद आमी करतले बारीक सारीक आमी गोश्टी कडेन लक्ष दिवन हो जो व्हेन्यू आसा तो बरे तरेन कसो वापरपाक येता आनी ह्या व्हेन्यू भितर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर एड कशें करपाक मेळटा जाणे करून ह्यो सुविधा आमच्या फिल्म मेकर्साक येवपाक जाय गोंयांत येवपी फिल्म मेकर्स करपाक जाय किंवा गोंयचे फिल्माक रिसोर्सीस उपलब्ध करून दिवप कारण इच वन एक एकटो स्वताक रिसोर्सीस क्रिएट करपाक शकना आमी जर कॉमन रिसोर्सीस शेरेबल रिसोर्सीस जर केले जाल्यार ताचो लाभ आमच्या फिल्म मेकर्सांक जातलो कमी खर्चान भितर बजेटा भितर जातले सो आमची एक आसा की एक कॉर्पस फंड करून तातूंतल्यान कितें करपाक जाय आनी हे सुरवात करतले जर जायत म्हाका दिसना की आमी सरकारा कडेन मदत मागप आनी तें घेवप म्हणजे एक आयडिया आसा की आमी सेल्फ सस्टेन पयलीं जावपाक जाय आमचे कडेन कितें तरी फायनान्शियल पावर्स आमचे स्वताचो ओन फंड आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान हें निर्माण करपाक जाय आनी तें सहज शक्य आसा हांवें पयल्याच फावटी आयज घेतले जर जायत 25 कोटीचे बजेट आमचें केल्लें 24 कोटीचे 24 ऑड कोटीचे आमचे इस्टिमेट्स जाल्ले आय कुड गेट इट डावन टू 18 crores हातून भितर पळया तुमी आमी जे 18 crores हाडले म्हणून ते 500 कोटी आमकां फंड उरतले न्ही इट इज सरकार फक्त इफी पुरतो खर्च आमकां एक्च्युअल्स करता आमी सेव्हिंग केले ते सरकाराचे केले म्हणून ते फंड्सय आमकां उरना बाकीचे जे सॅलरी ग्रांट सांगना प्रत्येक जी नवो आमकां करपाक जाय इव्हेंट खंयचोय इव्हेंट केलो जर जाय सरकाराच्या मत्ती शिवाय आमी करतात आमकां इफी हो सेल्फ सस्टेन जावन सरकाराचेर बोजा दवरनासतना आनी केन्नाच खंयचीच फायल आडखनासतना ती मुखार वचपा खातीर आमी इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून आतां स्पेशलिस्ट जाता ह्या इफीच्या नंतर आमचे जे काम आसा आमची जी टीम आसा तांकां एक कॉन्फिडन्स येतलो की येदें व्हडलें कार्य आमी केल्लें आसा जाल्यार भायर वचून प्रायवेट कॉम्पीट करून आमी इव्हेंट्स मॅनेजमेंट करतले आनी ते घेवन आमी आमचो फंड क्रिएट करतले आनी तातूंतल्यान सुविधा निर्माण करून दितले आतां थोड्या वेळा पयलीं कितें म्हटलें तुमी की जेन्ना इफी सारखे जेन्ना गोष्टी येता आनी गोंयचे जे फिल्म प्रोड्युसर्स आसा ते थंय पार्टिसिपेट जाता आनी तांकां नवे नवे तंत्र कळटा नवे नवे इक्विपमेंट्स कळटा हे सगळें तांकां कळटा आनी म्हाका दिसता कितें की फिल्म कल्चर जर क्रिएट जातलें जाल्यार तितकी फिल्मां दर वर्सा गोंयांत निर्माण जावंक जाय 1 आनी 2 आनी 4 फिल्मां जाली म्हणून फिल्म कल्चर जावचें ना कमीत कमी दर वर्सा 15 ते 20 फिल्मां जर जायत प्रोड्यूस जाल्यार ती फिल्मां एक कल्चर क्रिएट करतली आणि लोकां मदीं जी सध्या सामके निराशजनक अशी परिस्थिती आसा की कोंकणी फिल्म आमी गोंयचे फिल्म पळोवप म्हणल्यार ते तयार ना बॉलिवूडची हिंदी फिल्मां लागली म्हणटकीर ते उडयो मारून पळयतात तुम्ही जर 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपयाची तिकेट काडून बॉलिवूडचे फिल्म पळयता जाल्यार आमची 100-200 रुपया तिकेटी काडून गोंयची फिल्मां पळया जेणे करून आमच्या गोंयांत फिल्मी कल्चर क्रिएट जातलें आनी तुमी जेन्ना आमकां सपोर्ट करतले गोंयकार तेन्नाच फिल्मी कल्चर तयार जातलें गोंयांत आनी पुराय तरेन आमी म्हणूंक शकता की हय आतां गोंय सामकें फूल सफिशियंट जालां आनी गोंयांत फिल्मी कल्चर हें क्रिएट जालां हेजेर तुमचें कितें मत आसा बरोबर आसा आमी जेन्ना फिल्म प्रोड्यूस केलें तेन्ना ती कंपेर कशें जाता हातून भितर बाहुबली फिल्म आमी ते बाहुबली एक फावटी पळयतकच ताजो इन्व्हेस्टमेंट आमी कितें तो पळयनात फिल्म म्हाका कितें एज अ कॉमन मॅन हांव जो फिल्म रसीक आसा ताका ते अपिलींग जाता आनी हे खंय तरी सायडलायन जाता आमी करपाक शकना आमी इतकेंच म्हणटा की ह्यो सगळे टॅक्नॉलॉजीज तंत्रज्ञान जर आमी घेतले जर जायत कमी खर्चा भितर करपाचें दुसरी गजाली आसात ह्या हातून भितर फिल्माचें मार्केटींग हें इम्पॉर्टंट आमी गोंया भायर मार्केट करपाक तांकां कितें सहाय्य करपाक शकतात आनी आमचे जे प्रायम स्लॉट्स आसात आमच्या थिएटरांनी आतां आमकां प्रायम स्लॉट्स अजून पर्यंत मेळना आमचे टिमी कडेन हांव उलयल्लें आसा की गोंयच्या फिल्मा खातीर ती सुरवातीक जावनी आमकां जर गोंयची फिल्म प्रमोट करपाक जाय आनी तांकां जर खंय दिलासो दिवपाक जाय
आयज आमकां कितें तरी नवें इंट्रोड्यूस करचें पडटलें. सुरवातीक तें इम्पोजिशन अशें दिसतलें, एखादे वेळ लॉसान आमचें थिएटर रिकामी आसा अशें दिसतलें, म्हणून तें कट ऑफ करनासतना एक संवय लावन दिवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणून त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें ह्या वर्साक जर तुमी प्रयत्न पळयले जर जायत, खुबशे लोक बोवाळ करतात की गोंयकारां खातीर कितें आसा. हांवें गोंयकारांच्या फिल्म इंडस्ट्री बुस्ट जावपा खातीर खूब सूक्ष्म विचार करून त्याच बरोबर बॅलन्सिंग करता आसतना नॅशनल आनी इंटरनॅशनल तांकां दिसपा जायना की हो गोवन फिल्म फेस्टिवल म्हणून दिसपा जायना, ह्या रितीन काम केल्लें आसा. तुम्ही पळयात फिल्म कॉम्पिटिशन ते गोंयकारां खातीरच काडलें, ताका बॅलन्सिंग जावपा खातीर नॅशनल केलें. दुसरें आसा आमचे आमी आनी एक ह्या वर्साक इफ्फीचे अधिकृत सेक्शन तयार केले, ते म्हणजे द गोवन स्टोरी. हातून भितर रिकॉग्निशन मेळ्ळें की इफ्फी दर्जाची फिल्म जाल्ली आसा. नॅचरली परत एक फावटी ताका एक फ्लेवर येतलो की बरी फिल्मां म्हणून ती हातून सिलेक्ट जाल्ली आसा, जावंक शकता. म्हणजे इफ्फीन ताका एक दर्जेदार फिल्माक परत एक फावटी वाट करून दिली. हातून भितर प्रिमियर आसा ते इफ्फीच्या फेस्टिवलाच्या भितर गोवन सेक्शन म्हणून, गोवा सेक्शन म्हणून आसा पळय न्ही, ते केले. ताचे भायर म्हजे लक्षांत आयलें की थोडीशी फिल्मां गेले ते इफ्फी नंतर रिलीज जाली, कमर्शियली रिलीज जाली, ती प्रिमियर म्हणून हांगा येवपाक शकना आनी ताका इफ्फीचो पयलीं चान्सय मेळना एक्झिबीट करपाक. नॉन प्रिमियर फिल्मां आमी आतां परत ऍड केली. नॉन प्रिमियर आनी द गोवन स्टोरी, इतके फिल्माचो आस्पाव करून गोंयकारां खातीर एक खंय तरी बुस्ट मेळचो, रिकॉग्निशन मेळचें की इफ्फीचे दर्जाची फिल्मां हांगा तयार जाल्यात म्हणून प्रेक्षकां कडेन ती वचपाची एक आमी आमचो बारीकसो प्रयत्न केल्लो आसा. हो इंटरव्यू हांगा सोंपयता आसतना एक अशी आशा करूया की आमी आमचो गोंयचो इफ्फीचो जो परमनंट वेन्यू जावपाचो आहा तो वेन्यू जाता तितल्या बेगीन आमच्या राज्य सरकारान तो वेन्यू आमकां गोंयकारां खातीर आनी आमच्या इंटरनॅशनल आनी नॅशनल फिल्म प्रोड्युसरां खातीर करून दिवचो. ह्या संदर्भान आमी म्हणटा की हे तुमी बेगिनात बेगीन करचें आनी आमकां एक नवी वाट. डेफिनेटली म्हणजे टेन्युअर काबार जावचे पयलीं म्हाका दिसता की अर्दे काम तरी एक 3 वर्सां मदीं हे साकार कामाची सुरवात तरी जातली. सुरवात ह्या वर्साक जातली. म्हणजे तरी हें आसा की 3-4 वर्सां भितर ते साकार जावन मूर्त स्वरुपान येवपाक जाय, ताचो लाभ जावपाक जाय.